नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। कोर्टाचो मान राखून मायनिंग सुरू करपाचे अर्थमंत्र्याचे उतर, रुपयाच्या घसरणे वयल्यान संसदेत फोग। If there is some irregularity in granting an iron ore mine, inquire into them. But what about the millions of tons of iron ore which is lying there in Goa and in मुख्यमंत्र्याच्या रुद्रावतारा उपरांत नेट दाखोवपी अस्वस्थ आमदार गडबडले। पक्षाचो निर्णय मान्य, मात लोक सर्वश्रेष्ठ दामू नायकाची सूचक गर्जना। पणजे कांपालार चलताले डान्स बार, उत्तर प्रदेशाच्या एके आमदारा सयत 5 जाणांक अटक, 6 चलयांक सोडयली, सोमारा मध्यान राती धाड। दाबोळे विमानतळावेले 200 लोडरांनी दवरले दिसभर काम बंद। विमानतळ प्राधिकरण एअरलायन्साचे अधिकाऱ्यांच्यो एंट्री पासाक नित्याच्यो कटकटी। अन्न सुरक्षा विधेयक पास केला गडबडीन, राज्यांक सारखी माहिती दिवंक ना, कायदो हेतू साध्य करतलो काय दुबाव, मुख्यमंत्री पर्रीकाराची प्रतिक्रिया। आणि प्रताप सिंग राणे पर्यावरणवाद्यांचेर तिडकालो, मायनिंगांतले लोकांचे सभेत उक्तायली तिडक, होंडा वास्कोचे सभानी फुडाऱ्यांचो केंद्रीय राना मंत्रालयाचेर फोग। खबरो विस्तारान। आयचे अर्थीक परिस्थितीत गोंया सारकेल्या राज्यांनी मायनिंग परत सुरू करचेच पडटले। सुप्रीम कोर्टाचो मान राखून आनी कायद्याचे चौकटीत रावून केंद्र सरकार मायनिंग सुरू करपाचे पुराय यत्न करता, अशें केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरमान लोकसभेत स्पश्ट केले। पर्यावरण दाखल्याक लागून सुद्दां सुप्रीम कोर्टाकडेन वचचें पडटा म्हूण ताणें खंत उक्तायली। रुपया हाताभायर गेल्ल्यान विरोधकांनी संसदेत सरकाराच्या धोरणाचेर फोग काडलो, ताका अर्थमंत्री जाप दितालो। मंगळारा रुपया कोसळून डॉलराक 66 वयर पावलो। सेन्सेक्स 18,000 मेरेन कोसळ्ळो। भांगर 32,500 तेंकले। ही परिस्थिती जाग्यार घालतले जाल्यार देशी उत्पादनांक, प्रकल्पांक आनी ते खातीर हांगासरले स्टील, कोळसो आनी लोखंड मायनिंग उद्देगाक चालना दिवपाची गरज अर्थमंत्री पी चिदंबरमान उक्तायली। to resolve the impasse in the coal sector, iron ore sector, environment clearances and land acquisition which has come about due to judicial intervention. If there is some irregularity in granting an iron ore mine, inquire into them. But what about the millions of tons of iron ore which is lying there in Goa and in Bellary which has to be exported? This is an impasse that will affect any government in the future. We'll have to find a way. We'll have to find a way in which we are respectful to the Supreme Court. We recognize the authority of the Supreme Court, but we also assert the authority of Parliament and the executive government. अर्थमंत्र्याची 10 सूत्री उपाय येवजण विरोधकाक मानवल्ली ना। विरोधकांनी सरकाराच्या धोरणाची चीरफाड करून तिस्त्यो केल्यो। कि जब अमेरिका में गिरावट आती है तो हम कहते हैं भाई हम तो क्या करें, अमेरिका देश का सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसमें गिरावट आ गई तो हम तो सफर करेंगे ही। लेकिन आज अमेरिका में सुधार हो रहा है और हम रो रहे हैं कि अब उस सुधार का असर हमारे ऊपर पड़ा। अकूत भंडार हमारे पास है कोयले का, और आज ये देश कोयला $18 बिलियन का कोयला इंपोर्ट कर रहा है। इस सरकार के जाने का समय आ गया। मैंने कहा था गो, फॉर गॉड से गो। सरकारान भांगराचे आयातीक मर्यादा घाल्या, ज्वेलर्सांक 20% निर्गतीची अट घाल्या, इम्पोर्ट ड्युटी वाडयल्या, तातूंतच रुपया पडटा। मंगळारा भांगर घस्स करून 31.5 वेल्यान 32.5 तेंकले। सोना के चलते ही देश की सारी समस्या, ज्वेलरी ट्रेड इस देश में कोलैप्स कर गया है, क्योंकि इन्होंने न केवल 10% कर दिया उसको इंपोर्ट ड्यूटी को, बल्कि इन्होंने उसके ऊपर 20% एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लगा दिया है कि तुम अगर 100 रुपए का इंपोर्ट करते हो सोना, तो 20 रुपए का तुमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। देशी उद्देग, आयात आनी निर्गतीचेर सरकाराचे धोरण सारके ना म्हूण सध्या राजकीय आनी कॉर्पोरेट मळावेल्यानय टिका जाता। घसरण कशी थांबोवची, गुंतवणूकदारांक परत विश्वास कसो दाखोवचो हाचेर सरकार सध्या उपाय काडटा। मात गोंय आनी कर्नाटकांतल्या मायनिंगांक हातूंतल्यान निश्चित बरे संकेत मेळटात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मुख्यमंत्री पर्रीकारान नेटासरशी उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे भाजपाचे उमेदवार जाहीर केल्या उपरांत उपद्व्यापी आमदार गडबडल्यात। विष्णू वाघ म्हणटा तो पक्षान दिल्ल्या आदेशा भायर ना, दामूय पक्षाचें आयकून वग्गी आसा, पूण दामू म्हणटा
पक्ष उमेदवार थारयता मात निर्णय लोक घेतात ते सर्वोच्च. मात ते आपल्या आक्रमक भाशणा उपरांत मुख्यमंत्री ह्या विशयाचेर उलोवपाक तयार ना. हे नाट्य सुरू जालें ते मांडवी हॉटेलांत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांत कांय भाजपा फुडारी जातीचें राजकारण आनी आरक्षणाचेर भाशणां ठोकतना पक्षाचेरच घसरले. मुख्यमंत्री पर्रीकार तें आयकून चाळवलो. पक्षाचेच माचेर रावन पक्षाचेर टिका करपी फुडाऱ्यांक ताणें उजरायले. ताणें सरळ दोनूय लोकसभा जाग्यांचे उमेदवार जाहीर करून उलयतल्यांची तोंडांच बंद केलीं. राजकी स्वार्था खातीर आपलेच सरकाराक नांवां दवरचें न्हय असो सल्लोय ताणें दिलो. विष्णू फाटले कांय दिसां सावन असल्यो बऱ्योच गजाली करता. क्या हम आग लगाने वालों के साथ होंगे या आग बुझाने वालों के साथ? मुख्यमंत्र्यान उत्तर गोंयच्यान श्रीपाद नायकाचें नांव घेतिल्ल्यान विष्णू बरोच देंवलो. पक्षान आनी चड नांवां जाहीर केल्या करूं ना न्ही. पळय, उमेदवारी कोणाक दिवप हें ठरोवपाचो अधिकार पूर्णपणे पक्षाचो, पक्षाच्या नेतृत्वाचो, म्हणजे स्थानीक नेतृत्व तशेंच केंद्रीय समितीचे आसता. उमेदवार जाहीर करपाचो सगळो अधिकार हो तांचो आसा. नो क्वेश्चन ऑफ बींग सॅटिस्फायड. वी हॅव टू अबायड बाय दी डिक्टेट्स ऑफ द पार्टी. Likewise, there have been many candidates also. No, once the party has declared its candidate, you have to go by the party. दक्षिणेंतल्यान इत्सूक आशिल्ल्या दामूनय परिस्थिती मान्य केल्या. पूण ताची भाशा पळयल्यार ताणें ही गजाल तकलेंतल्यान सामकी काडल्या अशें दिसना. शेवटी पार्टी जो निर्णय घेतलो तो निर्णय आमकां मान्य आसा. जिखपाची खात्री त्याच बरोबर लोकांचे हें आनी जोर लावन जिखून हाडपाचें हें आमी प्रयत्न करतात. खंयचो एक कॅन्डिडेट आसता त्या कॅन्डिडेटाक कार्यकर्ते जोर लावन जिखून हाडपाचें करतात. पण लोकांक जर नाका जाल्यार त्यो गोश्टी आमी लादनात. लोकांक समजा सांगलें की अमूक आसा ताका विनेबिलिटी मायज आसा और अमूक कडेन आमकां हो कॅन्डिडेट जाय, आमी पूर्ण सहकार्य करतात अशें जर म्हटलें जाल्यार पार्टी निश्चितच तसो विचार करतले. उरले नरेंद्र सावयकर आनी म्हजे मदें आमी दोगी मित्र, विशयच येना तसो. मात मुख्यमंत्री आतां हे गजालीचेर कांयच उलोवंक तयार ना. जी लोकसभा इलेक्शना बद्दल जे आतां येयल्या नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा सीट तेजेर कितें उलोवपाचें आसा तुमकां? तुका फक्त करंट इश्यू रेशन ते फूड बील पास जाला तितल्या परतो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे पुलिसांनी सिंदळकीचे रॅकेट चलयल्ल्याच्या आरोपावयल्यान पणजे कांपालावयले विवा गोवा हॉटेलांतल्यान 6 आरोपीक अटक केल्या. पुलिसांनी सोमारा मध्यानराती मारिल्ले धाडीत 6 चलयांची सुटका केली. तातूंतलो एक आरोपी उत्तर प्रदेशांतलो आमदार. सोमारा मध्यानराती पणजे पुलिसांनी कांपालावेल्या विवा गोवा हॉटेलाचेर धाड घाली. धाडीन पुलिसांनी 6 चलयांक सोडयली आनी 6 गिरायकांक शिंदळकीन घुसपल्ल्यात म्हूण आरोपावेल्यान धरले. अजय प्रताप सिंग, धर्मेंद्र, महेंद्र कुमार सिंग, संजीव आनी कमल ह्या 6 जाणांक अटक केल्या. जाल्यार मनोहर म्हणटा ताणें फुज्यो काडल्यो. पुलीस म्हणटात तोच मुखेल सूत्रधार आसुये. हॉटेलाचो वेवस्थापक बाबू घंटाय सध्या भितर पडला. We have registered offence against 7 people, out of which 6 people we have arrested. There is another person by name Manohar who is absconding, and he appears to be the key person to get these girls here and ask them to perform. धल्ल्यात तातून राजकारणी आसा. ही कर्मां करतल्या मदीं उत्तर प्रदेशांतलो एक आमदार सापडला. महेंद्र कुमार सिंगाकय पुलिसांनी धरला. सगळ्या आरोपींक कोर्टान 7 दिसांचो रिमांड दिला. रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.